आयआयटीचेर तुम्ही हे करूना परत प्रोटेस्ट जाता नाका म्हणून लोकांक बऱ्या कामाक विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा। म्हाका दिसता आयआयटी सारकेलो जर प्रोजेक्ट जाता आसत जाल्यार अननेसेसरी लोकांनी विरोध करूं नये म्हणून करचो न्ही, म्हणजे स्पश्ट मत आसा। आमी वेलकम करपाची गरज आसा। गोंय सारकेल्या 100% लिटरेट स्टेटीत अशा पद्दतीची मनोवृत्ती जी आसा ती बळगोवपाक जायना। आमी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करप ही काळाची गरज आसा। आमी आयआयटीक विरोध कित्याक करता हो पयलीं लोकांनी सांगचें। कितें म्हणून अशें की बाबा आयआयटीक विरोध करीत सारकें कोण तरी फाटल्यानच्यान फूस लायता, म्हणजे थोडे मनोवृत्तीचे अशे जे लोक आसा पळय न्ही, हे गोंयांत अशा पद्दतीचे नॅशनल प्रोजेक्ट येवपाक दिना। हांव जाल्यार म्हणटलो की हे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट येता तांकां आमी राष्ट्र हिताक आनी गोंय जेन्ना नॅशनलिस्ट अशा पद्दतीचे आमकां प्रोजेक्टा खातीर सातत्यान सपोर्ट करपाची गरज आसा। एखादो भुरगो जेन्ना आयआयटीक आमचें एडमिशन जेन्ना मेळटलें पळय ताका प्रावड फील जाता। आज गोंयांतले भुरगे हांव पळयता जवळपास म्हणजे म्हाज्या इन्फॉर्मेशनाच्या प्रमाणे 10 ते 12 भुरगे आयआयटीक वेगवेगळे कडेन शिकता। पयर हांव जेन्ना वेल्लूर गेलो आयआयटी थंयसर गेलो तेन्ना म्हाका गोंयांतले 10 भुरगीं म्हाका थंयसर मेळ्ळीं। हांव जाणा ते भुरगीं छत्तीसगड आयआयटीक आमचो सुल्लाचो भुरग्याक एडमिशन मेळ्ळां। छत्तीसगडच्या आयआयटीक यू जस्ट इमॅजीन की आमचो सुल्ला म्हाज्या मतदारसंघातलो भुरगो। सो जर आमी हांगासर आयआयटी जाय जाल्यार आमच्या आनी वयल्यान आमच्या भुरग्यांक आमकां चड मोठ्या प्रमाणांत एडमिशन हांगासर मेळटलें। थँक्यू।